नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. झारखंडांतल्या सोरेन सरकारान फाटल्या 5 वर्सांच्या काळांत लोकांक दिला धोको. चायबासात आयोजीत केल्ल्या विजय संकल्प यात्रेंत सुरक्षा, स्थिरता आनी समृद्धीची प्रधानमंत्र्यांनी दिली हमी. 20 नोव्हेंबर दिसा जावपी महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवाती खातीर अर्ज फाटीं घेवपाचो आज आशिल्लो निमणो दीस. सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या माथ्यार बंडखोराची तलवार. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत आयोजीत खासा बसकेंत इफ्फीच्या तयारेचो घेतलो नियाळ. 22 नोव्हेंबराक कला अकादमी ते ESG मेरेन जातली खासा परेड. उत्तराखंडांत अल्मोडा जिल्ह्यांत प्रवाशी बशीक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 36 जाणांक आयलें मरण, 6 जाण जाले जखमी. अपघातग्रस्तांक आर्थीक मजत केल्या जाहीर. आनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत हवेचो दर्जो दिसान दीस देंविल्ल्यान जनजिणेचेर जाला परिणाम. सर्वोच्च न्यायालयान घेतल्या दखल. प्रशासनाच्या बेफिक्री विशीं भाजपान केल्या टिका. आनी आतां खबरो विस्तारान. झारखंडांतल्या हेमंत सोरेन सरकारान फाटल्या 5 वर्सांच्या काळांत लोकांक धोको दिला असो आरोप प्रधानमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी केला. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आनी राष्ट्रीय जनता दल हे फटीच्या आश्वासनां दिवपी पक्ष आसात. झारखंडांत सुरक्षा, स्थिरता आनी समृद्धीची हमी दिवपी भारतीय जनता पक्ष हो आखाड्यांत आसा अशें सांगलें. केंद्र सरकारान आदिवासी समाजाक सशक्त करपा खातीर पावलां उखल्ल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. झारखंडांत चाईबासात आयोजीत केल्ल्या विजय संकल्प यात्रेक ते संबोधीत करताले. और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था, झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था, उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है? जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया है. कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है. जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारांत वांटेकार जाले. तांणी आज गढवा हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो आनी आपल्या उलोवपांत तांणी केंद्रांतल्या भाजपा सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. बायलांक भत्तो, फुकट गॅस सिलिंडर, तरणाट्यांक रोजगारांत प्राधान्य हे सारक्या गजालींचो आस्पाव आशिल्ले वेंचणूक संकल्प पत्र पक्षान जारी केला अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए यहां के किसानों, यहां के उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है. ये तब है जब झारखंड में जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है. लेकिन हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं. जब यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा. झारखंड विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर काल आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत पक्षाचे फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी भाजपाचो जाहीरनामो जारी केलो.
झारखंडाची ही वेंचणूक फक्त सत्ता बदलपी न्हय जाल्यार राज्याचो फुडार निश्चित करपाची ही वेंचणूक आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. झारखंडाच्या भ्रष्टाचारी मुखेलमंत्र्यांक पांयउतार करप गरजेचें आसा अशें सांगून वेंचणूक जाहीरनाम्यांत तरणाटे, बायलां, शेतकार आनी गरिबांक प्राधान्य दिलां अशें तांणी म्हायती दिली. भाजपा सरकार सत्तेर आयल्यार घुसखोरांक आडावपा खातीर खर कायदो करतले अशी गवाय तांणी दिली. झारखंडचे प्रभारी शिवराज सिंग चौहान, सहप्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा आनी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमणो दीस. महाराष्ट्रांतल्या 288 मतदारसंघां खातीर 7,066 उमेदवारी अर्ज वैध थारल्यात. आतां महायुती तशेंच महाविकास आघाडी हांचो मुखेल ध्येय आयच्या दिसा बंड करपी फुडाऱ्यांक फुसलावन तांचे उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवप जावन आशिल्लें. महायुतीचे 36 जाल्यार महाविकास आघाडीचे 26 बंडखोर फुडारी आपल्या मूळ पक्षाच्या उमेदवारा आड वेंचणूक लडोवपाक उबे रावल्यात. मजगतीं खबरे प्रमाण भाजपाचे आदले खासदार गोपाल शेट्टी हांचो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक लावपाक भाजपाक यश आयलां. बोरिवली मतदारसंघांतल्यान ते भाजपाचे उमेदवार संजय उपाध्याय हांच्या विरोधांत वेंचणूक लडोवपाचे आशिल्ले. तशेंच कांय राजकीय पक्षांनी केल्ल्या कागाळीच्या आदाराचेर वेंचणूक आयोगान महाराष्ट्राचे पुलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला हांचे बदलीचे आदेश दिल्यात. महाविकास आघाडीचे सरकार हप्ते सुली करपी सरकार आशिल्लें, मात आपले सरकार भयणींच्या खात्यांत हप्ते दिवपी सरकार आसा अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी सांगलें. काल भाऊबीजेच्या दिसा वेंचणूक प्रचाराचो शुभारंभ करतना तांणी भयणीक मतदाना खातीर आवाहन केलें. कुर्ला मतदारसंघातले उमेदवार मंगेश कुडाळकर आनी अंधेरी पश्चिमचे मुराजी पटेल हांच्या प्रचारा खातीर आयोजीत भौशीक सभेत मुखेलमंत्री शिंदे उलयताले. लाडकी बहीण ह्या येवजणे आड विरोधी फुडारी न्यायालयांत गेले, मात न्यायालयान तांची याचिका भायर मारली. विरोधकांच्या मतान भयणीच्या खात्यांत पयशे दिवप हो गुन्यांव आसत जाल्यार आपूण हो गुन्यांव 10 फावटी करपाक तयार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. जोरात सांगा, दाखवणार की नाही? उत्तर प्रदेश, केरळ तशेंच पंजाब हांगा जावपी विधानसभेच्या पोटवेंचणुकेचे तारखेन बदल केल्ल्याची घोशणा आज केंद्रीय वेंचणूक आयोगान केली. उत्तर प्रदेशात 9 मतदारसंघांनी, पंजाबात 4 जाल्यार केरळात 1 विधानसभा मतदारसंघा खातीर ही वेंचणूक जावपाची आसा. हे आदी 13 नोव्हेंबराक जावपी मतदान प्रक्रिया ह्या साबार 14 मतदारसंघांनी आतां 20 नोव्हेंबराक जातली. वेंचणूक आयोगान मतमेजणीची तारीख बदली नासतना 23 नोव्हेंबर दवरल्या. साबार राजकीय पक्षांनी नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 13 तारखेक जावपी वेगवेगळ्या सामाजीक, सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळींच्या फाटभुंयेर तारखेन बदल करपाची मागणी वेंचणूक आयोगा कडेन केल्ली. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज पर्वरी मंत्रालय संकुलांत आयोजीत एका कार्यावळींत प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा येवजण आनी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ह्या येवजण्यांच्या जागृताये खातीर 2 वाहनांचें लोकार्पण केलें. ही दोनूय वाहनां CSR अथॉरिटी, भारतीय CSR नेटवर्क आनी गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान लोकां खातीर समर्पित केल्यात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या विमा येवजणेंचो लोकांनी लाव घेवचो अशें आवाहन केलें.
गोय CSR अथॉरिटीच्या वतीन आमी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना आणि प्रधानमंत्री विमा योजना 430 रुपीज आणि 20 रुपीज अशा पद्दतीच्यो 2 स्किमी पुराय गोंयांत अवेरनेस करपा खातीर गोय CSR अथॉरिटीच्या वतीन ह्यो कॅम्पेन ही फुडले 15 दीस चलतली. गोंयांतलो प्रत्येक नागरीक 18 वर्सां वयर आसा आनी ह्या दोनूय स्किमीचो लाभ घेवपाक ताका मेळटा. आणि दोनूय स्किमीचो लाभ घेता आमी पळयता डे टू डे एक्सिडंट आणि बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान नॅचरल डेथ आसतली आपल्या फॅमिलीक फाटल्यान सपोर्ट मेळचो, आपल्या फाटल्यान आदार मेळचो. रुटीन मनशाक इन्शुरन्सचो प्रिमियम म्हणजे एन्युअल मंथली 500 रुपया भरप शक्य जायना. ओके, त्या खातीर तेणी एन्युअली म्हणजे 430 रुपया किंवा एन्युअली 20 रुपया हे भरप सगळ्या जाणांक परवडटा. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न की 100% लोक इन्शुअर्ड आसचे आणि जर चुकून कितें जालें आसत जाल्यार तेच्या फाटल्यान फॅमिलीक आदार मेळचो. 20 नोव्हेंबर सावन सुरू जावपी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फीची तयारी नेटान सुरू आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज मंत्रालयांत आयोजीत खासा बसकेंत तयारेचो नियाळ घेतलो. इफ्फीची कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय करतले आनी 18 नोव्हेंबराक आपूण प्रत्यक्ष वचून पळोवणी करतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. आतां मेरेन 3600 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्या आनी तो आंकडो 8000 मेरेन पावपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळीं कामां कंप्लीट जातली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखेक परत एकदा ग्राउंड रिव्यू जो आसा पळय न्ही हो रिव्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलो. ओके, टोटल रजिस्ट्रेशन आतां पर्यंत 3659 हे रजिस्ट्रेशन जालां. ओके, 3659 आतां पर्यंत रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. ओके, न्यू वेन्यू हांवें सांगलो तुमकां वागातूर हेलिपॅड हे न्यू वेन्यू आसतलो. त्याच बरोबर प्रॉमिनंट जो आहा पळय न्ही मिरामारचो जो म्हणजे आमचो परशुराम स्टॅच्यू आनी जो आहा तो फुल्ली A40 सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन्स हांच्या वतीन थंयसर एक्झिबिशन्सूय सेपरेटली एक्झिबिशन्स लायतले. अलॉंग वीथ दॅट A40चे इफ्फीचे खास अट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखे दीस परेड आसतलो. इट इज बेस्ड ऑन थीम. हे जे आसा पळय न्ही कार्निवल आनी आमच्या शिमग्याचे जे फ्लोट ह्या फ्लोट आमी स्पेशली जेंकां फर्स्ट सेकंड थर्ड आशिल्ले हांकां आफयल्या. आज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स म्हळ्यार संवसारीक सौर सहयोगाचें 7वें सत्र आयोजीत जाता. ह्या सत्राचें उक्तावण केंद्रीय नवीन आनी नवकरणीय उर्जा मंत्री आनी संवसारीक सौर सहयोगाचे अध्यक्ष प्रल्हाद जोशी हांणी केलें. ह्या सत्रांत 120 देशां सयत हेर संवसारीक भागीदार वांटो घेतात. ह्या सत्राचें मुखेल ध्येय सौर उर्जेच्या निर्मितींत वाड करून ताच्या वापराचेर भर दिवप जावन आसा. उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना संवसारीक पर्यावरण बदलाचेर ताबो मेळोवपाक बेगोबेग ह्या संवसाराक नितळ सहज मेळपी आनी परवडपी उर्जेचें माध्यम दिवप गरजेचें आसा अशें प्रल्हाद जोशी हांणी नमूद केलें. As we gather here, our discussion will not only build on the remarkable progress made so far, but will also pave way new pathways to overcome the challenge and unlock the further potential for the solar energy deployment. Together we are forging a future driven by clean, affordable and accessible energy for all. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी ऑस्ट्रेलियात ब्रिस्बेन हांगच्या भारताच्या पयल्या महावाणिज्य दूतावासाचें उक्तावण केलें. ह्या दूतावासाक लागून भारताचे क्वीन्सलँड राज्या वांगडाचे संबंद चड बळिश्ट जातले. तशेंच ह्या राज्यांनी शिक्षण, नोकरी आनी वेवसाया खातीर येवपी भारतीय नागरिकांक बरो लाव जातलो असो हावेस मंत्री एस. जयशंकर हांणी ह्या वेळार केल्ल्या उलोवपांत उक्तायलो. Improving the quality of governance overall, and in my view, actually ensuring the political stability which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day.
quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which had 6 cities with metros a decade ago, which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take, which has on average built 7 to 8 new airports every year for the last decade. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीर विधानसभेचे 5 दिसांचे पहिले अधिवेशन आयच्यान सुरू जाला. पयल्या दिसा नॅशनल कॉन्फरन्साचे वडील फुडारी तशेंच चरार ए शरीफ मतदारसंघांतल्यान सेगीत 7 फावटी वेंचून आयिल्ले अब्दुल रहीम राथर हांकां अध्यक्ष म्हणून वेंचून काडल्यात. सभापतींचे वेंचणुकेंत अब्दुल रहीम हांची निवड जाली. तांच्या वेंचणुके खातीर मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला हांणी तांकां परबी भेटयली. सभापतीच्या वेंचणूक प्रक्रिये उपरांत जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी सभाघरांत अभिभाशण केलें. The government will make all efforts for restoration of full statehood and constitutional guarantees available to the state. It would be befitting the reciprocation of the faith reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. उत्तराखंडात अल्मोडा जिल्ह्यात गडवाल मोटर्स युजर्सची एक प्रवाशी बस रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या देगणात कोसळून जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 36 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. 6 जाण हातूंत गंभीर जखमी जाल्यात. सुमार 42 प्रवाशांक घेवन ही बस खोलीखाल सावन रामनगर मार्गाचेर वताली. अजूनय कांय प्रवाशी गंभीर जखमी आसात. निमणी खबर हातांत मेळिल्ली तेन्ना मेरेन 20 जाणांच्यो कुडी काडपाक मजत पंगडाक यश आयलां. पुलीस, थळावे प्रशासन आनी संकश्ट निवारण पंगड घडणूक थळाचेर पावल्यात आनी झुजा पावण्यार मजत कार्य सुरू आसा. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी ह्या घडणुकेचेर खर दूख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ह्या दुर्घटनेचेर दूख उक्तावन केंद्र आनी राज्य सरकारान अपघातग्रस्तांक आर्थिक मजत घोषित केल्या. सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है. सभी को भेजा गया है. सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं. कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है. सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं. हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है. जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है. जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा. भारतीय रेल्वेन वेगवेगळ्या उत्सवाक लागून दिल्ली सावन देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत वचपा खातीर 25 खासा रेल्वे गाडयो घोशीत केल्यात. तातूंत वाराणसी, अयोध्या, लखनौ, गोरखपूर, प्रयागराज, पटना, मुझफ्फरपूर, दरभंगा, सहरसा, इंदोर, तिरुवनंतपुरम ह्या शारांनी वचपाच्या गाडयांचो आस्पाव आसा. ह्या म्हयन्याचे 2 ते 8 नोव्हेंबर मेरेन ह्या मार्गाचेर भारतीय रेल्वे 145 अतिरिक्त प्रवाशी गाडयो चलयतले. दर दिसा सुमार 2 लाख प्रवाशांची तांकां लागून सोय जावपाचो हावेस आसा. पुराय देशभरांत ह्या म्हयन्यांत 7000 खासा रेल्वे गाडयो चलयल्ल्यो. भारतीय रेल्वेचे अधिकारी सरस्वती चंद्रन हांणी ह्या गाडयांचे विशीं चड माहिती दिली. स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं पीसीआर के क्षेत्राधिकार के आने वाले स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं. इनका परिचालन किया जा रहा है. साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग, हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर। 20 उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेक आतां थोडोच तेंप उरला। डेमोक्रेटीक पक्षाच्यो कमला हॅरिस आनी रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं अध्यक्षपदा खातीर सर्त आसा। दोनूय फुडारी अमेरिकेंतल्या स्विंग स्टेटस म्हणून वळख आशिल्ल्या मुखेल राज्यांनी नेटान प्रचार करतात। ह्या राज्यांतल्या मतदारांक आपले वटेन आकर्शीत करपा खातीर दोनूय फुडारी नेटान यत्न करता। अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेंत जैता खातीर पेन्सिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवाडा, एरिझोना आनी नॉर्थ कॅरोलिना हे 7 राज्यांक स्विंग स्टेटस म्हणून वळखतात। ह्या राज्यांत चड मतदार आशिल्ल्यान तांकां प्रभावीत करपाचो यत्न दोनूय फुडारी करतात। अमेरिकेंत फाल्यां म्हळ्यार 5 नोव्हेंबर दिसा मतदान जावपाचें आसा। कॅनडांत भारता आड सुरू आशिल्ल्यो चळवळी सोंपपाचें नांव घेनात। आज कॅनडाच्या ब्रॅम्पटन ओटावा वाठारांत एक हिंदू सभा देवळाचेर खलिस्तानी समाजान केल्ल्या हल्ल्याक लागून प्रकरण आनीकूय चिगळ्ळां। हे विशीं भारतीय उच्च आयोगान कॅनडाच्या सरकाराचेर नेम सादून प्रकरणाची खर टिका केल्या। अशा तरेची शिबिरां आयोजीत जातात तेन्ना सुरक्षा वेवस्थेची जबाबदारी कॅनडा प्रशासनाची आसता आनी ह्या हल्ल्यांत तांणी सुरक्षे विशीं घाळपणां बाळगिल्या असो आरोप उच्च आयोगान केला। तशेंच हाचे फुडें जावपी अशा तरेच्या शिबिरांची सुरक्षा वेवस्था पयलींच थारिल्ली आसपाक जाय अशी खर मागणी उच्च आयोगान केल्या। कॅनडांत हिंदू देवळाचेर जाल्ल्या हल्ल्या विशीं प्रतिक्रिया दितना विश्व हिंदू परिशदेचे अध्यक्ष आलोक कुमार हांणी कॅनडा सरकाराचेर नेम साधलो। भारतीय दूतावासान कॅनडांत रावपी भारतीयांच्या सुरक्षे खातीर आग्रो करून लेगीत थंयच्या सरकारान ह्या मागणे कडेन दुर्लक्ष केलां अशें तांणी सांगलें। खलिस्तानी समाजाचे समर्थन केल्ल्यान भारत आनी कॅनडा मजगतच्या द्विपक्षीय संबंदांचेर वायट परिणाम जाला आनी आज कॅनडांत जाल्ल्या घडणुकेचेर थंयच्या सरकाराची हलगर्जीपणां दिसून येता अशी खर टिका तांणी केली। बहुत चिंता की बात है। वहां का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहां के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीजा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए। सुरक्षा की स्थिति वहां चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाब्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं। केंद्रीय पेट्रोल आनी नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी आज UAEच्या आबुधाबी हांगा आयोजीत एडिपॅक 2024च्या इंडिया पॅव्हिलियनाचें उक्तावण केलें। हाचे सयत भारतान संवसारीक पावंड्या वयल्या म्हत्वाच्या उर्जा प्रदर्शनान आपलें स्थान मेळयलां। तशेंच ह्या कार्यावळी मजगती मंत्री पुरी हांणी संवसारीक फुडारी आनी उर्जा संक्रमण मंत्रीस्तरीय बसकेंत वांटो घेवन उलोवप केलें। हे वेळार तांणी आपल्या उलोवपांत भारतान फुडल्या वर्सा मेरेन 20% बायोफ्युएल ब्लेंडिंग करपा विशीं म्हायती दिली। तशेंच भारतान वाडपी ग्रीन हायड्रोजन उपक्रमा विशीं तांणी उलोवप केलें। We are using today artificial intelligence for refinery automation. We are using artificial energy for intelligence for 2D and 3D seismic surveys. We are for finding oil and gas.
We are using low-cost solar energy in a way to boost our power and our data centers. Today, India is one country where the price of energy has actually come down in the last 2 or 3 years. Because today we have to frontally address the trilemma of availability, affordability and sustainability. दिल्लीत दिसांदिस हवेचो दर्जो खालावता आसून लेगीत स्थानीक प्रशासन ते विशीं कांयच दखल घेतना पळोवंक मेळना. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लीक दिवाळेच्या दिसांनी फोगाच्या विक्रीचेर तशेंच फोग लावपाचेर सक्त बंदी घालून लेगीत फोग लावपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यान आज सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ली सरकार तशेंच पुलीस आयुक्तां कडल्यान स्पश्टीकरण मागलें. सध्या दिल्लीत हवेचो दर्जो 300च्या अदमासाक पावून लेगीत प्रशासन ते विशीं गंभीर ना. मजगतीं भाजपा फुडारी हरीश खुराना हांणी ह्या पुराय परिस्थिती विशीं प्रतिक्रिया दितना दिल्लींतल्या आप सरकाराक जनतेच्या त्रासा बाबतीन कांयच देणें घेणें ना, ते फक्त लोकांक तोपयो घालतात अशें सांगलें. दिल्ली आज फिर धुआं है. प्रदूषण का लेवल 300 से पार AQI हो चुका है, लेकिन अफसोस दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर और अपनी जिम्मेवारी दूसरों पे डालने के अलावा कुछ नहीं करती पिछले 10 सालों के अंदर. अफसोस दिल्ली के हर बच्चा, हमारा दिल्ली का हर आम नागरिक जहरीली हवा लेने को मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की आतिशी और अरविंद केजरीवाल की सरकार की वजह से. आंकड़े कहते हैं कि इन दिनों में जो प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो पराली है. 35% जो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन प्रदूषण के अंदर है वो पराली से है. लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को दोष देते हैं. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. झारखंडातल्या सोरेन सरकारान फाटल्या 5 वर्सांच्या काळात लोकांक दिलो धोको. चायबासांत आयोजीत केल्ल्या विजय संकल्प यात्रेन सुरक्षा, स्थिरता आनी समृद्धीची प्रधानमंत्र्यांनी दिली गवाय. 20 नोव्हेंबर दिसा जावपी महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवाती खातीर अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमणो दीस. सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या माथ्यार बंडखोरीची तलवार. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत आयोजीत खासा इफ्फीच्या बसकेंत तयारेचो घेतलो नियाळ. 22 नोव्हेंबराक कला अकादमी ते ESG मेरेन जातली खासा परेड. उत्तराखंडांत अल्मोडा जिल्ह्यांत प्रवाशी बशीक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 36 जाणांक आयलें मरण, 6 जाण जाले जखमी. अपघातग्रस्तांक आर्थीक मजत केल्या जाहीर. आनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत हवेचो दर्जो दिसांदिस देंविल्ल्यान जनजिणेचेर जाला परिणाम. सर्वोच्च न्यायालयान घेतल्या दखल. प्रशासनाच्या बेफिक्री विशीं भाजपान केल्या टिका. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.